मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र त्रिदूम या पवित्र 3 दीस म्हणले तुम्ही आयकला जावंक पुरो. आयचो हो नियाळ या 3 दिसांमध्ये निमाणो दीस भाग्यवंत या पवित्र सोनवार हाच्या वयर आसा. आता हे 3 दीस खंयचे? भाग्यवंत ब्रेस्तार या निमाणो ब्रेस्तार म्हणून आमी सदांच्या भाशेन म्हणटा. शुक्रार पवित्र शुक्रार निमाणो शुक्रार आनी पवित्र सोनवार या निमाणो सोनवार. हे 3 दीस पवित्र सभेन अति गरजेचे दीस, प्रामुख्य दीस म्हणून आमकां नमयारले आसात. आनी ब्रेस्तारा विशांत आमकां जायतें खबर आसा, जायत्यो लितुर्जीच्यो संगती आमच्या इगर्जेनी आमी पाळटा. परत्या निमाणो शुक्रार म्हणटा आसतना जायत्यो हेर संगती आसा. पूण सोनवार म्हणटाना भाग्यवंत सोनवार म्हणटा आसतना तातूंत कितें आसा? हो कसलो दीस? त्या दिसा आमी कितें संभ्रम करता म्हणल्या वयर जायतो घुसपड आसा, दुबाव आसा, या नेणारपण आसा. देखून ह्या घडये म्हजो उद्देश तुमकां ह्या पवित्र सोनवारा विशीं थोडें समजोवचो, ह्या दिसाच्या म्हत्वा वयर थोडो प्रकाश घालचो. हाका लागून थोड्यो संगती हांव सांगूंक सोदतां. पळया, साध्य तर ह्या वर्साच्या पवित्र सोनवारा दिसा आमी ह्यो सगळ्यो संगती पाळूंक प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें 1988 इसवेन 1988 आमकां पवित्र सभेन पास्कालिस सोलेमनितातीस म्हणलें एक परिपत्र दिल्लें आसा. लातीन भाशेचो शब्द हो. ह्या परिपत्रांत कितें सांगलां? ह्या परिपत्रांत हे पवित्र 3 दीस आमी कशे संभ्रमूंक जाय म्हणल्या विशांत जायतो गरजेचो विवर दिला. आनी ह्या परिपत्रांत अशें सांगलां, आमच्या भावार्थी लोकांक हो पवित्र सोनवार कितें म्हणलो विवर आमी दिवंक जाय. लोकांची मनां आमी उजवाडोवंक जाय ह्या पवित्र दिसा विशांत. ह्या पवित्र दिसांत आटापचे मिस्तेर संप्रदाय कितें म्हणलें आमी लोकांक समजोवंक जाय म्हणून आमकां ह्या परिपत्रान उलो दिला. हाका लागून भोवशा त्या उतरांक गमन दिवन हांव तुमकां हो विवर दिवंक सोदतां. थोडी चरित्रां घेया. आदीं म्हळ्यार कांय एक 60-70 वर्सां आदीं, येताच्या की थोड्या चड तेंपा आदीं, आमची पुर्वजां, आमची मालगडी कशें हे पवित्र 3 दीस संभ्रमताले. 1951 ह्या इसवेच्या पयलें आमी संभ्रमची ह्या 3 दिसांची संभ्रमची रीत थोडी वेगळी आसली. ब्रेस्तारा शुक्रारा विशांत हांव आतां उलोवंक वचना. सोनवारा दीस आमचें जागरण राती जावच्या बदलाक सोनवाराच्या सकाळींच जातालें. तें तवळच्या आमच्या पाप साहेबान पियूस 12व्यान कितें केलें? नवीकरण हाडून 1955 इसवेंत उपरांत म्हणजे 1955 त्या इसवे उपरांत शाश्वत केलें आनी ताणें थोडो बदलाप हाडलो. आनी तो तादळ हाडिल्लो बदलाप त्यो विधी आजून आमी बऱ्यो करून पाळूंक प्रयत्न करता. आनी ह्या पवित्र सोनवारा विशांत, ह्या ताच्या म्हत्वा विशांत आमकां परत्यान हें पास्कालिस सोलेमनितातीस म्हणल्या परिपत्रांत अशें सांगिल्लें आसा. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ताणें कश्ट मरण सोंसलें, तो मेलो आनी तो पुनर्जीवन जालो. पूण ताच्या पयलें तो मेल्ल्या मदें देंवलो. देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो पाशांव आनी ताणें मेल्ल्या मदें देंवल्लें तें घडीत आमी नियाळूंक जाय, ध्यान करूंक जाय आनी हे मिस्तेर आमी गुंडायेन समजूंक जाय म्हणून आमकां हें परिपत्र उलो दिता. हाका लागून आतांच्या ह्या मुठव्या विवरांत 4 हंत, ह्या 4 संगती कितें त्यो ह्या मिस्तेरांत आटापल्यात पळय, ह्या दिसांत आटापल्यात, हांव तो सांगूंक सोदतां. 4 संगती देखून आमच्या मतीक व्हरया. पयलें जावन हो दीस मौनपणाचो दीस, ह्या निशब्दपणाचो दीस. दुसऱ्यान हो दीस जेजू मेल्ल्या मदें देंवल्लो दीस. सतमंताच्या वेळार आमी म्हणटा तो मेल्ल्या मदें देंवलो. देखून हो दीस जेजू मेल्ल्या मदें देंवल्लो दीस. तिसऱ्यान होय
एक उपवास असो दीस. उपवास करूंक आसा आमी पवित्र शेनवारा आनी निमाणें जावन हो एक तायाराय असो दीस. खंयच्या रितीची तायाराय हांव उपरांत सांगता. परत्या 4 संगती. पयलें जावन हो निशब्दपणाचो या मौनपणाचो दीस. दुसऱ्यान जेजू मेल्ल्या मदें देंवल्लो दीस. तिसऱ्यान हो उपवासाचो दीस. आनी चवथो विशय हो एक तायारायचो दीस. हांच्या मदीं तर भाव भयणीनो पयलें जावन आतां नियाळ करया. हो कसो एक मौनपणाचो या निशब्दपणाचो दीस म्हणलें. आमकां पवित्र सभा अशें दाखोवन दिता की हो आख्खो त्रिदूं ह्या 3 दीस मौनपणांत आरंभ जाता आनी मौनपणांत आरंभ जातात आनी मौनपणांतच संपतात. पळया त्या निमाण्या ब्रेस्तारा निमाणें आमी येवकारिस्त घेतल्या उपरांत उरिल्लो कुमगार विशेवाच्या आल्तारीक व्हेल्या उपरांत थंयसर आमकां संपणेचें गीत बेसांव आनी कितेंच ना. सकड मौनपणांतच काबार जाता. शुक्रार आयलो याजक आख्खी पवित्र सभा मौन आसल्या कडेन इगर्जेंत प्रवेश घेता. उरल्या दिसांनी आमकां प्रवेश गीत आसा. मौनपणांतच याजक प्रवेश घेता आनी मौनपणी आल्तारी मुखार सर पडटा. शुक्राराची विधी आखेर जाता आसतना परत्यान आमकां संपणेचें गीत आनी कितेंय ना. मौनपण आमी शेनवाराक पांय दवरता. परत्यान मौनपण केदोळ पर्यान पास्काच्या राती परत्यान घंटी वाजता पर्यान. देखून सगळे हे दीस आमी मौनपणांतच सारता म्हणयेत. हाका लागून हे मौनपण केदाळा पर्यंत निमाण्या ब्रेस्तारा महिमा गायता आसतना थंय घंटी मारतात. आवाज जाता. संतोष परगडटा आमी. थंय जावन धरल्लें पास्काच्या जागरणे वेळार इगर्जे भायर आमी खंय थंय जमो जाल्ले हांव थंय उजो घालना आसतात. तांदूळ नवें लांकूड घाल्लें आसता. तें लांकूड पटकन फुटताना आनी नवी कितें उजो थंय पेटता आसतना थंय आवाज येता आनी त्या आवाजाक हें मौनपण मोडूंक जाय म्हूण आमकां पवित्र सभा सांगता. कित्याक हें मौनपण मोडून ख्रिस्त संवसाराचो उजवाड म्हणून भायर येता. देखून ब्रेस्ताराच्या राती उपरांत शुक्राराच्या दिसा जेजूचो पाशांव वाचता आसतना तो आयकता आसतना आसलें मौनपण आमी शेनवाराच्या राती जेजू जीवन जालो म्हूण उद्गारांनी गायता आसतना हाल्लेलुया म्हणटा आसतना तें मौनपण आमी मोडटा. हें मौनपण आमकां कितें दाखोवन दिता? हें मौनपण आमकां जेजूचो पाशांव गुंडायेन नियाळ करूंक जाय म्हणल्या खातीर दिला. जेजूचो पाशांव जेजून कित्याक कस्मरण सोंसलें आनी तो मेल्ल्या मदें कित्याक देंवलो म्हणलो मिस्तेर नियाळ करच्या खातीर आमकां मौनपण दिलां. पळया जेजूनूच मौन रावूंक चिंतलें. जेजूक पिलाताका लोपसिला पूण पिलात म्हणटा भोवशा वो गलिलियाकार देखून तो म्हज्या परिमिती भितर येना. देखून हांव हेरोदाक ताका दितां. आनी हेरोद जायत्या काळांत हांव जेजूक मेळूंक आशेव नासलो. देखून जेजू ताच्या मुखार आसतना तो संतोसलो आनी जेजूक तो सवालां विचारता. पूण पळया जेजू मौन सांबाळटा. जेजून जायतो विवर दिव येता आसलो. जेजून एक शर्माव दिव येता आसलो. जेजून सांगितलें आसलें अशें न्ही अशें न्ही अशें न्ही आपूण कोण म्हूण सांगितलें आसलें. पूण तो मौन सांबाळटा. म्हणजे आमकां पवित्र सभा कितें सांगूंक सोदता? देवाचें मिस्तेर व्हड आवाजान न्हय. देवाचें मिस्तेर आमी गुपीत रावून मौन सांबाळून निशब्दपणांत मात्र समजूंक जाता. देखून हो पास्काचो गूट आमी समजा जय तर आमच्या लागीं मौनपण आसलें जाय. आमच्या भोंवतणी आमच्या परिसरांती आमी निशब्दपण सांबाळूंक जाय. हो आसा पयलो विशय. दुसरो विशय आमी म्हणटा जेजू मेल्ल्या मदें देंवलो. आतां जेजू मेल्ल्या मदें देंवलो म्हणून आमी आपोस्तलांचे सतमंत म्हणटा आसतना म्हणटा तो मेल्ल्या मदें देंवलो. हो मिस्तेर कसलो? शुभ वार्ता आमकां हर एक कडेन उगडास करून दिता. तो
मेल्ल्यामध्ये ताका मेल्ल्यांतलो जीवन जावन उठयलो, मेल्ल्यांतलो जीवन जावन उठयलो म्हूण. देखून मेल्ल्यांतलो जायजे जाल्यार ताणें मेल्ल्यामध्ये वचूंकूच जाय. देखून जशें मेल्ली हर एक मनीस मरता आनी एका हंताक पावता, तशें जेजूय आपल्या मरणान जीं कोण मेल्लीं आसात तांचे मदें तांच्या मेळींत रिगलो. देखून जेजू मेल्ल्यामध्ये देवलो. आतां जेजू मेल्ल्यामध्ये देवलो म्हणटा आसतना कितें जावन तो देवलो? मेल्ल्यामध्ये बंदी जावन गुलामपणांत देवलो न्ही. जेजू मेल्ल्यामध्ये देवलो तांकां बरी खबर दिवच्या, तांचो सोडवणदार जावन तो मेल्ल्यामध्ये देवलो. देखून ही एक बरी खबर आमकां, बरी खबर. जेजू मेल्ल्यामध्ये देवलो. आतां ही मेल्लीं कोण? जुदेवांच्या चिंतपा प्रकार मेल्लीं सक्कड शियोल हो शब्द आमी आयकला, त्या हंताक पावतात. थंय तांच्याच तांच्यान कितेंच करूंक जायना. देखून जेजू तांच्या मदें दिता देवाचें दर्शन तांकां दिवच्या खातीर. देखून जेजू मेल्ल्या मदें देवता आसतना तांच्या मदें गेल्यार तो सर्गींच्या राजाचें दार जाता. देखून जेजू शेयोलाक गेलो म्हणटा आसतना ताणें सासणाची क्यास्त काण उडयली की ना? ती सासणाची क्यास्त आसूंकूच आसा, कित्याक जर तर सर्गींचें राज आसा सासणाची क्यास्त ती आसूंक जाय. पूण जेजू तांच्या मदें गेलो आनी तांकां सासणाच्या जिविताचो बरवसो दिलो ताणें, आनी जीं कोण थंयसर लिपून आसली तांकां सर्गींचो प्रकाश दिलो. देखून हो एक पळया प्रचलीत शब्द आमी वापरता, गुड न्यूज, बरी खबर, शुभ वर्तमान. शुभ वार्ता ती बरी खबर फकत आमकां जिवंत आसल्यांक मात्र न्ही, मेल्ल्यांकी. हांव एक जेजू एक मिसांव संपयता. कसलें तें मिसांव? जेजू बरी खबर जावन देवाचो शब्द जावन आमच्या मदें आयिल्लो खंयच्या कारणाक लागून? देवान आमकां सगळ्यांक ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचयल्ली, पूण आमी ते पातकाक लागून होगडायले. आतां देखून आमकां परत्यान पुनर्स्थापीत करच्याक ऐन वेळार आमकां हेब्रेवांचें पत्र सांगता ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. आनी हो मिस्तेर आमी नातालांच्या फेस्तान नियाळ करता. देखून पळया, पुर्विलें योजन तें आरंभ जाल्लें आसा, जावं पुरो आमच्या पडणेंत आरंभ जाल्लें. आतां तें एक संपूर्णायेक पावूंक जाय न्ही. तें संपूर्णायेक खंय पावता? जेजू मेल्ल्या मदें देंवता आसतना तें संपूर्णायेक पावता. जेजू पुनो जीवन जावन उरता आसतना एक नवो काळ आरंभ जाता. देखून जावं आमच्या खंतारांनी जावं आमच्या मागण्यांनी आमी म्हणटा जेजू जिविताचो दातार, कित्याक ताणें आमकां नवें जिवीत दिलां. ताणें मरणाक दुस्पटायलां, मरणाक सोलवयलां. देखून जशें जेजू सर्गींचें दार, त्याच प्रमाणे तो एमकोणाकी सावी, मेल्ल्यांकी एक सावी. देखून जेजू मेल्ल्या मदें देवलो. हाका लागून एक पुरातन काळाचो ह्या दिसाक लक्ती जाल्लो एक शर्मांव असो सांगता, जेजू जैते वोन तो राय जावन उठच्या पयलें मेल्ल्या मदें देवलो आनी ताणें आरंभतावन रचनेच्या आरंभतावन जीं कोण न्हिदल्लीं आसात, मरणांत न्हिदल्लीं आसात, तांकां सगळ्यांक ताणें जागे उठयलें. देखून जेजू जसो बरो गवळी आमी शुभ वार्तेंत आयकता, तो जिवंत आसल्यान आमकां मात्र न्ही, तो पयस सरल्ल्यांक सोदून गेल्लो तो बरो गवळी आदामातावन धरून हर एकल्याक तो बरो गवळी जाला, कित्याक ताणें आमकां सासणाचें जिवीत दिलां. देखून दुसरो विशय, जेजू मेल्ल्या मदें देवलो. तिसरो विशय, पास्काचो उपवास. हांवें प्राजिताचो उपवास म्हणूंक ना, पास्काचो उपवास. पास्काचो उपवास म्हळ्यार कितें? पवित्र सभेचें संविधान, लितुर्जीचें संविधान आंकडो 110 आमकां अशें उगडास करून दिता, पास्काचो उपवास आमी पवित्रपणी सांबाळूंक जाय. आनी हो उपवास निमाण्या शुक्रारा आमी आरंभ केल्लो, शनवारा पर्यान आमी मुखासून व्हरूंक जाय. देखून पास्काचो उपवास म्हळ्यार निमाण्या शुक्रारा आमी उपवास आरंभ करता, तो आमी शनवारा पर्यान सांबाळूंक जाय. आनी चड करून कितलीं वरां, कितल्या वेळाचो उपवास?
हाचे विशयान जायते अभिप्राय आसात पूण हांवें ओपून घेवचो एक अभिप्राय 40 वरांचो उपवास 40 वरांचो देखून 40 एक पुर्ती बदला पाडूंक एक जोगतो वेळ म्हणून आमकां शिकयल्लें आसा 40 वर्सां 40 दीस 40 वरां देखून जेजू 40 वरां फोंडांत उरलो आनी देखून ती 40 वरां संपतच जेजू जैते वंत जावन भायर आयलो मरणांतलो पुनर्जीवन जावन तो भायर आयलो देखून आमी ही 40 वरां उपवासान सांबाळची केदोळ पर्यान कांय शुक्राराच्या दनपारां उपरांत हांव धरून जागरण्याच्या मिसा वेळार आमी क्रिस्ताची कूड घेत आसतना आमी हो उपवास मोडचो आनी ह्या उपवासाची विशेशता कितें पास्काचो उपवास म्हळ्यार आमी हो करेजमाचो उपवास न्हय करेजमाचो उपवास प्राजिताचो उपवास थंय आमी कुडीची दंडवण करता आमचे स्वादमन करता पूण पास्काच्या उपवासाचो उद्देश दुसरोच आमी अत्रेगान राखून रावता देखून हो भरवोशाचो उपवास देखून उपवास तोच पाळचो रीत तीच जाल्यार ताचे कितें प्रामुख्य आतां दुसरी आसा थंय आमचें स्वादमन करचें पूण हांगा भरवोसो हाका लागून ह्या उपवासा विशयांत बिस्पाणी वापरच्या लितुर्जीची एक विधयेची पुस्तक आसा तातूंत अशें अपुर्बायेन काणसिल्लें आसा तातूंत कितें सांगलां पास्काचो उपवास ह्या त्रिदुमाच्या 3 दिसां मदें सुरविल्ल्या 2 दिसांनी आमी सांबाळूंक जाय खंयच्या कारणा खातीर आमी सांबाळूंक जाय कित्याक आमच्या होरेताक काड न्हू वेला होरेत आसतात पर्यंत ताचे देडे ताचे सांगत आसले उपवास करनात होरेताक काड न्हू वेल्लेंच ते उपवास करतात कित्याक ताका वेला तशेंच आख्खे पवित्र सभा ह्या दिसा उपवास करता भाऊ भयणीनो ह्या घडये म्हाका तुमकां आमच्या पवित्र सभेच्या बापयांनी आमी फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आसले मलगडे आमचे शिकोणदार वोट शिकोणदार तांणी एक बरो दाखलो दिल्लो आसा खंयचो तो दाखलो ते म्हणटात हो उपवास आमी जे कोण खेळांत भाग घेतात पळय तांचे बरी पाळूंक जाय धांवच्या खेळांत भाग घेवनशी पोट भर जेवून धांवूंक वचना पोट रितें दवरतात रितें दवरल्यान तांकां धांवूंक बरें जाता त्याच प्रमाणे हो उपवास आमी मुखार येवच्या संतोशाच्या तयारे खातीर सांबाळचो आतां उपवास आमी खंयच्या रितीन सांबाळ येता लितुर्जी प्रमाणेच निमाण्या ब्रेस्तारा शुक्रार आमकां जायत्यो संगती करूंक आसात आमी इगर्जेक येता थंय जर दिंबी घालता उबे रावता मागता शेनवाराचे दिसा कांय करूंक ना म्हूण तेच जावं पुरो आमी आमच्या घरांनी आसता एक कर येता आमी आमच्यो गरजे बायल्यो राटावळी आसात न्ही त्यो पयस दवर येता जाता तितलो वेळ इल्लोसो विराम घेवन देवाच्या बऱ्या खबरे वयर म्हळ्यार शुभ वार्ते वयर नियाळ कर्ण आमी हो दीस सांबाळ येता गरजे बैले मनोरंजन इल्लेशें पयस दवरया एका दिसा कितें तरी आमी पयस दवरया आमचो स्पिरीट कसो आसूंक जाय एका मरणाच्या घरा बरी आसूंक जाय मरणाच्या घरा आमी कुशालकाय उलयना गरजेचें मागणें करता गरजेचें उलयता तें सोडून हेर खंयचें मनोरंजन कुशालकाय आसना त्याच प्रमाणे गरजे बायल्यो राटावळी पयस दवरून हो दीस संभ्रम करूंक प्रयत्न करया निमाणे आमी म्हळें चवथो विशय हो एक दीस तयाराय असो दीस खंयच्याची तयाराय आमच्या पवित्र स्नानाक कित्याक सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत वोलां ह्या पवित्र स्नान फकत ह्या सोनवाराच्या दिसा जाताली जागरणाच्या वेळार म्हळ्यार पास्काच्या दिसा देखून पवित्र सभा त्या भुरग्यांक गेले त्या 2-3 म्हयन्यांनी दवरून फकत ह्या दिसा पूण पवित्र सभेच्या आरंभार व्हडांक मात पवित्र स्नान आसतालें देखून मिसा वेळार आयच्या राती तुमी पळय येता कितें पवित्र स्नानाक गरजेच्यो संगती आमी संभ्रम करता पूण जावं पुरो ते आमच्या बापाचें मागणें या त्या सुरवेर कातेकोमंतेलान मागची रीत आनी पुरा ना ती केदाळा करूंक जाय ती ह्या सोनवाराच्या दिसा खंयच्या वेळार जावं पुरो ह्या पवित्र सभा आमकां शिकयता खंयच्या एका वेळा सकाळीं जावन दनपारां पर्यान खंयचो एक नमयारलो वेळ घेवन देवाचें उतर संभ्रम करून ही आमी सकाळींच्या पवित्र सभेचे मागणें संभ्रमून ताच्या सांगाता ह्यो विधी पाळूंक जाय आनी ह्या वेळार आमी कितें करता कांय ना ते 4-5 संगती आमी करता जे हरी एका वोला वेळार आमी संभ्रमता पयलें जावन आमी त्या भुरग्याक
आमच्या बापाचे मागणे हस्तांतर करता, आमच्या बापाचे मागणे दिता. आणि त्या उपरांत मात एका भुरग्यान ह्या पवित्र स्नान घेतल्यान आमच्या बापा मागणे मागी येता. सतमंता ह्या भावार्थाची उसारणी आमी दिता. देखून सैतानाक तूं पाठ करताय वय हांव पाठ करता, एका निजा देवाक तूं सतमनताय वय हांव सतमनता म्हणून आमी राती उसारता. न्ही तीच उसारणी ह्या उमेदवारींत हांव पवित्र सभा ह्या तयारे वेळार घेता. एफाता देखून जेजून मोन्यांक जीब दिली, बेऱ्यांक कान दिले म्हणून याजक आमच्या पवित्र स्नाना वेळार आमच्या वोंटांक आनी आमच्या कानांक पडटा. तीच विधी ह्या तयारे वेळार ह्या भुरग्याक दे आमी करता. भुरग्याक तुमी तुमच्या भुरग्याक कितें नांव दितात आनी आमी एक आपूर बायेन विंसल्लें नांव त्या भुरग्याक दिता. त्या नांवाची विंसोवणी जावची ह्या विधी वेळार. आनी निमाणे वो उमेदवार तयार जाता म्हणून दाखोवच्या खातीर ताच्या हृदयार आमी कातेक उमेण पेलान मागता. ही मागणी जावची ह्या विधी वेळार. देखून हो एक दीस तयारायेचो दीस. आमी पवित्र स्नान घेना जावंक पुरो, पूण तयाराय आमी खंडीत करी येता. देखून हो नियाळ संपयत आसतना आयच्या दिसा आमी कितें करी येता, ह्या पवित्र सोनवाराच्या दिसा कितें करी येता म्हणल्या विशीं परत्यान एक झळक मारया. पयिल्लें जावन हो पवित्र सोनवार आमी मौन सांबाळ येता. देखून निशब्द रावया, जाता तितलें आमचें उलोवणें उणें करया आनी आमच्या मुखार उगडाबे जावच्या पवित्र मिस्तेरान तयारी करया. दुसऱ्यान जेजू मेल्ल्या मदें देवलो देखून आमच्या सगळ्या सरल्ल्या भाव भयणी खातीर मागया. आमची कुटुंबाची, आमची लागशिल्ली, आमकां वळखीची जायतीं जाणां सरून गेल्लीं आसात. तांचे आत्मे देवान तांकां आपोवच्या खातीर त्या ह्या राती राखून रावता. देखून आमच्या सगळ्या सरल्ल्या भाव भयणी खातीर मागया. तिसऱ्यान आमच्या घरांनी कुरीस आसात. कालच्या दिसा म्हळ्यार निमाणे शुक्रार आमी कुर्साक मान केलो. आमच्या घरांनी आल्तारीर कुरीस आसात, आमच्या आंगणांनी कुरीस आसतात, आमच्या हितलांनी कुरीस आसात. ह्या कुर्सांक मान दिवया. आमच्या हितलांनी जर तर फुलां आसात, जावं पुरो मोगरे, जावं पुरो आबोली, कसलीं फुलां आसात, ती फुलां गुंतून एक जेलो तयार करून ह्या कुर्साक घालया. ताच्या मुखार एक वात पेटया, कुर्साक मान करया. कित्याक कुर्साक मान करचो दीस हो. ताच्या सांगात हांवें म्हळें उपवास करचो दीस. आनी तूं कोणायची रियायत ना. कांय पिडेस्तांक आनी प्रायेक पावुल्ल्यांक सोडल्यार उरल्यांक रियायत ना. आमच्या मदें कोणाय मदें आज ही खबर ना सोनवार असो दीस, पवित्र सोनवार असो उपवास असो दीस म्हणलें खबर ना. प्रयत्न करया. ह्या वेळार विचारी नाकात अर्दें जेवण जेव येता गी, थोडें इल्लें इल्लेशें ना, कांयच जेवंक ना. साद्य तर द्रव्य मापाचें मात्र कितें आसा, जावं पुरो उदक आनी कितें ज्यूस तें मात्र इल्लेशें पियो, गरजे प्रकार पियेया. उपवास सांबाळया. निमाणें पवित्र स्नानाक तयारी करया. आमचें पवित्र स्नान जालां, पूण पवित्र स्नानाचें आपोवणें आमच्यो बासावण्यो पाळच्यान आमकां रियायत ना न्ही. ते आमी खरीं क्रिस्तांवां अखंड भावार्थाची म्हूण दाखोवच्या खातीर प्रयत्न करया. आयच्या ह्या दिसा आमच्या पवित्र स्नाना वयर नियाळ करूं. सट्टांक तुमकां बरें मागता. आमच्या आयच्या तयाराये वयर फाल्यांचो पास्कांचो दीस जैते वोंत दीस जावन उदेतलो आनी हाची कृपा सगळ्या वर्सभर आमचे सोमें आसतली. सोमेस्तांक बरें मागता.